Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. थोड़ी ना उशिरा माशी पडते थँक्यू. आज आमच्या भारताच्या सर्वोच्च स्थानी म्हणटा तशें आमची एक आदिवासी महिला जी द्रौपदी मुर्मू ही नॉमिनेट जाल्ली आसा आमच्या राष्ट्रपतीच्या एअरपोर्टार आनी ते आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांच्यानी तेंचें नाव प्रपोज केल्लें आसा आनी ताका लागून दोतोराचें अभिनंदन करपाक लागून आमी सगळे हांगासर समाजा तर्फे जमलेले आसा. आज आमची द्रौपदी मुर्मू ही आमची उच्च पदाचेर गेल्ली आसा. ताका लागून हांव दोतोरान नांव तिचें सिलेक्ट केल्लें आसा. ताका लागून हांव दोतोराचें देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच आमचे आदिवासी समाजाक असोच दोतोराचो हातभार लागचो अशें म्हणटा आनी देव बरें. भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ही पूर्व भागातली ओडिशा या स्टेटीतली भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार म्हणून राष्ट्रपती पदाचो उमेदवार म्हणून त्यांचे नामांकन काल फायल केलें आणि ते नामांकन फायल करता आसतना भारताचे पंतप्रधान माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डाजी आणि NDAचे सगळे लिडर्स हे हजर आशिल्ले. तांचे नामांकन नॉमिनेट करता आसतना प्रपोज करपाचे मान मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका म्हाज्या बरोबर बाकीचे सगळे राज्यांतले मुख्यमंत्री खासदार ह्या सगळ्यांनी तेंचें नांव नॉमिनेट केल्लें आसा. आणि निश्चितच रित्या आदिवासी समाजांतल्यान आयिल्ली द्रौपदी मुर्मू ही पहिली थंयसर मंत्री, ताज्या उपरांत राज्यपाल आणि आता सर्वोच्च पद म्हणजे राष्ट्रपती पद हे तांकां फावो जाल्लें आसा. म्हाका दिसता पयलेच फावटी भारतात अशा ST समाजांतल्या एखाद्या आमच्या भयणीक सर्वोच्च पद मेळटा वो पुराय समाजा खातीर म्हणजे आमी फक्त अंत्योदय हे उलयना तर अंत्योदय समाजांतल्या प्रत्येक घटकाक वयर हाडपाचो सातत्यात प्रयत्न करता उच्च पदांचेर तांकां पावयल्या. त्या खातीर निश्चितच रित्या समेस्त गोंयांत आशिल्लो ST समाजूय बी आज खूब आनंदीत जाला. हांगासर म्हाका बुके दिवं येयल्ल्या पैकी आमची ST समाजाची माजी सरपंच प्रशिला, रोहिदास, शिवा, प्रदीप हे सगळे, तेज्याच बरोबर आमच्यो सगळ्यो महिला भगिनी, आमची महिला मोर्चाचे अध्यक्ष स्वाती, बाकीची सगळी जाणां आसा. खरोखरूच सगळ्या जाणांक गोंयांतल्या सगळ्या महिला भगिनीक खूब आनंद जाला आणि तो आनंद व्यक्त करता आसतना तेंच्यांनी म्हाका बुके दिवंक आयला त्या बद्दल खूब खूब धन्यवाद.